15 तारखेक आमी फेब्रुवारीच्या भायर सरले शेनवारा 5:30 आमी भायर सरले गोंयच्यान प्रयागराज वचपाक आनी आमी 16 तारखेक प्रयागराज सांजचे 6:30 सुमार पावले आमी अरेल घाटाचेर आनी खूप गर्दी आशिल्ली. लोक म्हणटा त्या कोतान आमकां सांगताले न्ही गर्दी आसा हय खूप गर्दी आशिल्ली. ट्रॅफिकूय आशिल्ले गाडयांचे प्लस मनशाचे ट्रॅफिक आशिल्ले सामके खूप मनशाच्या भितरल्यान गाडी आमी घेवन घाटार गेले आनी थंयच्यान आमी 16 तारखेक भेट घेतली. 17 तारखेक आमी अयोध्या भायर सरले 177 किलोमिटर्स फ्रॉम प्रयागराज आनी आमी 17 तारखेक आमी सांजचे पावून आमी मागीर थंय भेट घेतली. मागीर कंटिन्यू केलें आमी 18 तारखेक आमी काठमांडू भायर सरले नेपाळ पशुपतीनाथाक आनी अयोध्येच्यान काठमांडू वचपाक. फ्रॉम अयोध्या टू पशुपतीनाथ 500 किलोमीटर आसले. हय आनी सकाळी थंयच्यान भायर सरले आनी सकाळी भायर सरले 17 वरां जर्नी आमी केली. 17 वरां आनी 17 वरां करून आमी सांजचे 12:30 म्हणजे रातचे 12:30 आमी थंय पावले. कित्याक काठमांडू वचपाक रोड सामको व्हेरी हेक्टीक ऑफ रोड आशिल्लो, सामको त्रासदायक सारको आशिल्लो. काम चलतालें ते रोडाचे आनी काठमांडू आमी मागीर 19 तारखेक आमी सगळे भोंवले. पशुपतीनाथ देवूळ, महाशक्तीपीठ, बुद्धा स्तूपा सगळी केली. मागीर 20 तारखेक सकाळ फुडें उठले आमी आनी सकाळ फुडें वाराणसी भायर सरले. परत 500 किलोमिटर वाराणसी आमी केले. वाराणसी देवूळ सगळे महाकालेश्वर आमचे काशी विश्वनाथ केले आनी आमी भायर सरले. वॉट एक्सपिरियन्स कसा मेळ्ळो तुमकां? खूप तरेचो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो, बरोय एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. तसो नेपाळाक आमी गेल्ल्या कडेन लोक आमकां खूब बरे मेळ्ळे. सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. वसंत बाबान आमच्या हांगा फाटल्यान ताच्या गाडयेचेर बरयल्लें गोवा टू प्रयागराज सगळें नांव आनी नेपाळ. सो ते वाचून सगळे गाडये कडेन येताले पळोवपाक की तुमी इतल्या गोंयच्यान हांगा मेरेन पावले, कशी केली तुमची जर्नी, ते सगळे विचारताले. जेवण येता आनी मेन म्हणजे सामकी थंड 9 डिग्री टेम्परेचर आसलो. सो आमी डायरेक्ट गरमेच्यान थंय पावले सामकें आमकां हे जालें. तुमकां तो 9 दिसांचो प्रवास करून तुमकां कशें दिसता? खूप बरें दिसता आमकां. कित्याक गाडयेन आमी इतले बेगीन वचून येवपाक पावले. हेच समज गाडी घेवन गेल्ली व्हडली 4 व्हिलर जाल्यार आमी इतले बेगीन पावपा नाशिल्ले, कित्याक खूब ट्रॅफिक आशिल्लो. बायका खातीर आमी सुशेगाद वचून सुखरूप परत येवपाक शकले. लास्ट दिवाळे कडेन 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट केले. सो लास्ट म्हाजे पशुपतीनाथ उरिल्ले, म्हणजे मेजर ज्योतिर्लिंग ते नेपाळाचे. सो ते म्हाजे ह्या ट्रिपाक पावन जाले, म्हाजे दर्शन जालें.